नमस्कार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. खासगी मालमत्ता सांबाळूंक गोंयकार रडटात. राजकी ब्युरोक्रेट्सांचो दबाव नासतना जमनी बळकावपाच्या प्रकरणांची करची चौकशी. लँड ग्रॅब प्रकरणा विशीं जाधव आयोगाचो रिपोर्ट. तेवीस जानेरा सावन म्हादय विशीं निर्णायक सुनावणेक सुरवात. कर्नाटका आड कंटेम्प्ट पिटिशन. सगळी प्रकरणां एकठ्यान सुनावणेक. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना सयत त्रिसदस्यीय खंडपीठा मुखार मॅटर. मायनिंग डंपांचे ई ऑक्शन धुकल्ले फुडें. 22 ते 25 जानेरा जावपी 18 डंपांचे ऑक्शन आतां जातले 30 जानेरा सावन. केरी पेडण्या पॅराग्लायडिंग करतना पडून पर्यटक आनी पॅराग्लायडिंग पायलट सोंपलो. पर्यटक पुण्याचे. पॅराग्लायडिंग कंपनीच्या धनियाक अटक. मांद्रे पुलीस करतात तपास. चोडणा मेगा प्रकल्प नाका. दिवाडे पर्यटन गांव जाहीर करपाचो निर्णय. सरकारान फाटीं घेवचो. थाराव मंजूर. 12 फ्लॅटां मायल्स हाऊसिंग प्रकल्पाक विरोध. लोलये फिल्म सिटीक विरोध. एमपीएच्या गेट नंबर 9 जोडपी बायणा फ्लायओव्हर ब्रिजाचे 21 तारखेक केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीच्या हस्तुकी उक्तावण. शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवालूय आसतलो हाजीर. आणि वास्को शालिमार एक्सप्रेसांतल्या 3 डब्यांच्या टॉयलेटींतल्यान 1 लाख रुपयाचो गोंयचो सोरो जप्त. कर्नाटक अबकारी खात्याची सिद्धारूड रेल्वे स्टेशनाचेर कारवाय. दुबावीत फरार. खासगी मालमत्ता सांबाळूंक गोंयकार रडटात. राजकीय ब्युरोक्रेट्सांचो दबाव नासतना जमनी बळकावपाच्या प्रकरणांची चौकशी जावची. सरकारान नेमिल्ल्या जस्टीस व्ही.के. जाधव आयोगाचो रिपोर्ट. खासा कोर्ट नेमून केशी निकालान काडच्यो. बेकायदेशीर बळकायिल्ली जमीन जांची तांकां दिवची. एकलोय दुबावीत खंय आयोगा मुखार चौकशेक हाजीर राविल्लो ना. एका टायमार गोंयांत जमनी बळकावपाची लँड ग्रॅबाची प्रकरणां बरीच गाजताली. तेन्ना प्रमोद सावंत सरकारान एसआयटीची नेमणूक केली आणि त्यो केशी नोंद करपाक सुरवात केली. एसआयटीन लागीं 44 केसी नोंद केल्या उपरांत सरकारान आदलो जस्टीस व्ही.के. जाधव हाचो वन मॅन आयोगाची स्थापणूक केली आणि त्या आयोगान सरकारान त्या केसी विशीं स्टडी करून रिपोर्ट दिला. त्या आयोगान रिपोर्ट कितें दिला तातूंत कितें शिफारशी आसात ते पळोवया. प्रकरणांची चौकशी करपाक 16 जून 2022 वर्सा प्रमोद सावंत सरकारान एसआयटीची नेमणूक केली. एसआयटीन 44 जमनी बळकावपाच्यो केशी नोंद करून कांय जाणांक अटकूय केल्ली. उपरांत 9 सप्टेंबर 2022 वर्सा सरकारान आदलो जस्टीस व्ही.के. जाधव वन मॅन आयोगाची नेमणूक केली. आयोगान 18 जानेर 2023 दिसा सावन कामाक सुरवात केली. आयोगान चौकशी करून सरकाराक शिफारसी दिल्यात. जमनी बळकावपाच्या प्रकरणांची मॉडस ऑपरेंडी कशी आशिल्ली ते रिपोर्टात सविस्तर दिला. रिपोर्टात घाला ती जमीन बळकावपाची मॉडस ऑपरेंडी अशी. फामिलीत जाणटी आनी एकटोच आसा अशा लोकांच्यो प्रॉपर्टी टार्गेट केल्यो. कांय जाणांच्यो फामिली भायर आशिल्ल्याचे पळोवन तांच्योय प्रॉपर्टी टार्गेट. फामिली विशीं पयलीं पुराय म्हायती एकठांय केली. आर्कायव्स खात्यांतल्यान पोर्तुगेज तेंपावेले डॉक्युमेंट घेतले. इंग्लिशेंत ट्रान्सलेट करतना नांवां दुसरीच घाली. आदवोगातांक धरून फॉर्ज डॉक्युमेंटांचेर नोटरी म्युटेशनां करून घेतली. लाखांनी चौखण मीटर जमनीचे फॉर्ज डॉक्युमेंट नांवार केल्या उपरांत एकूच जमीन खूब जाणांक विकून तोपयो घाल्यो. सरकारी खात्यांनी आशिल्ल्या फायलींची कांय पानां पिंजून फॉर्ज डॉक्युमेंट भितर घुसयले. आदलो जस्टीस व्ही.के. जाधव आयोगान सरकारी खात्यांतल्यो कांय चुको आपल्या रिपोर्टांत दाखोवन दिल्यात. आर्कायव्ज आनी आर्किओलॉजी खात्यान सीसीटीव्ही कॅमेरा ना. पोर्तुगेज तेंपावेल्या डॉक्युमेंटाचे ऑडिट जायना. इतल्या सगळ्या डॉक्युमेंटाचे ऑडिट करप शक्य ना म्हूण खात्यान आपली बाजू मांडल्या. खात्यांत पोर्तुगीज भाशेचे ज्ञान आशिल्ले स्टाफ ना. खंयचो स्टाफ केन्ना खंयच्या सेक्शनांत वता ताचो रजिस्टर खात्यान केल्लो ना.
आयोगान सरकाराक काय सुचोवण्यो दिल्यात त्यो अश्यो. सरकारान लँड ग्रॅब आणि लँड ग्रॅबर हाचे डेफिनेशन दिवंक नाशिल्ले. पुलिसांनी नोंद केल्ल्यो 5 केशी लँड ग्रॅबा खाला येनात अशें सांगून त्यो परत पुलीस स्टेशनाक धाडिल्ल्यो. 5 केशी म्हापसा पुलीस स्टेशनाच्यो. आयोगान चौकशी हातात घेवन दुबावितांक चौकशेक हजर रावपाक समन्स काडिल्ले. मात एकलोय आयोगा मुखार चौकशेक आयलो ना. कांय जाणांच्या आदवोगातांनी लेखी स्टेटमेंट दिले. लोकांच्यो बळकायिल्ल्यो जमनी सरकारान परत जांच्यो तांकां दिवच्यो. कोणाच्योच न्ही त्यो जमनी सरकारान ताब्यात घेवं येतात. सरकारान लँड ग्रॅबाची प्रकरणां आडावपाक लागून खासा कायदो हाडचो. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार कसलोच राजकीय वा ब्युरोक्रेट्सांचो दबाव नासतना प्रकरणांची चौकशी जावची. प्रकरणांनी आडकल्ल्या सगळ्यांचेर योग्य ती कारवाय जावची. कांय नोटरी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांची नांवां आयोगान रिपोर्टात घाल्यात. सरकारी फायलींनी घुसयल्ले फॉर्ज डॉक्युमेंट सोदून ते भायर काडचे. आयोगान दिल्ल्या शिफारसींतल्यो कितल्यो शिफारसी सरकार चालीक लायता ताचेर मात एसआयटीच्या कामाचेर रिपोर्ट काड. आयोगान आपल्या रिपोर्टात सरकाराक काय शिफारसी दिल्ल्यो तातूंतली एक शिफारस आशिल्ली ती म्हटल्यार की फास्ट ट्रॅक कोर्टाची नेमणूक करची आणि सगळ्यो केशी निकालान काडच्यो. आता सरकारान कोर्टाक बरयला की फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्पेशल नेमणूक जावची आणि तो त्या कोर्टा अंडर सगळ्यो केशी निकालान येवच्यो अशें सरकारान बरयला. दुसरी गजाल एक म्हत्वाची म्हटल्यार आर्कायव्स खात्यान अशी सुचोवणी दिल्ली की तांच्यांनी आर्कायव्स खात्यांचे कॅमेरा नासले त्या जाग्यार आता कॅमेराय बसयल्यात आणि आर्कायव्स खात्यान जो स्टाफ खंयच्यान खंय वयतालो, आर्कायव्स खात्यान कोण येतालो, केन्ना वयतालो, थंय थोडे रेस्ट्रिक्शन्स आयल्यात. आता जेन्ना सरकाराची कामगिरी आणि सरकाराक दिल्ले शिफारसी कितले सरकार चालीक लायता आणि ह्यो शिफारसी चालीक लायल्या उपरांतूच कितें काम जालां ताचे सगळ्याचे आउटपुट ताचेर थारतले. प्रुडंटा खातीर ज्ञानेश्वर परब. 23 जानेरा सावन म्हादई विशीं निर्णायक सुनावणेक सुरवात जाता. कर्नाटका आड कंटेम्प्ट पिटिशन आनी सगळीं प्रकरणां एकठांय सुनावणेक येतलीं. कंटेम्प्ट पिटिशनाचेर सुनावणी जातली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना सयत न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथ आनी न्यायमूर्ती संजय कुमाराचे त्रिसदस्यीय खंडपीठा मुखार मॅटर येतले. म्हादेशें प्रकरण 23 जानेराक सुप्रीम कोर्टात. गोंयचे WRDचे कांय अधिकारी आनी आदवोगादांची टीम दिल्ली वचपाची. कर्नाटका आड कंटेम्प्शन पिटिशन आनी सगळीं प्रकरणां एकठांय सुनावणी घेतली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना सयत न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन आनी न्यायमूर्ती संजय कुमाराच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठा मुखार मॅटर येतलें. 13 नोव्हेंबर 2024 हे प्रकरण फुडें धुकलिल्लें. आता 23 तारखेर सुनावणी जावपाची. मजगती केंद्र सरकारच्या पर्यावरण आनी वन्यजीव मंडळान फुडल्या 2 म्हयन्यांत म्हादई प्रकल्पा विशीं परवानो दिवचो कर्नाटकाचे कायदा मंत्री H.K. पाटील मागता. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या वन्यजीव मंडळान बेगींतल्या बेगीन म्हणजेच येत्या 2 महिन्या भितर म्हादईच्या कळसा बंडोरा प्रकल्पा खातीर पर्यावरण परवानो दिवचो. ना जाल्यार आमी ह्या विशयाचेर गंभीर आसून 2 महिन्यानंतर आमी हेचेर गंभीर कार्यवाही करतले असो इशारो कर्नाटकचे कायदा मंत्री H.K. पाटील यांनी दिल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खण खात्यान आयर्न ओर डंपाचे ऑक्शन फुडें धुकल्लां. खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण डंपांचे ऑक्शन 30 जानेरा सावन जातले. सुमार 18 डंपांचे ऑक्शन जातले. 20 जानेराक आशिल्ली तांत्रीक पात्र बिडरांची घोशणा आता 28 जानेराक दवरल्या. वेगवेगळ्या जाग्यांवयल्या मायनिंग डंपाचे ऑक्शन 22 जानेर ते 25 जानेर दवरिल्ले. मात खात्यान ते फुडें धुकल्ला. हे ऑक्शन आता 30 जानेराक जातले. 18 डंपांच्या ऑक्शनाच्यो तारखो अश्यो. 30 जानेराक 1 ते 4 डंपाचे ऑक्शन जातले. 31 जानेराक 5 ते 8 डंपांचे ऑक्शन जातले. 3 फेब्रुवारीक 9 ते 13 डंपाचे ऑक्शन जातले. जाल्यार 4 फेब्रुवारीक 14 ते 18 डंपांचे ऑक्शन जातले. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण खण संचालक आनी हेर अधिकारी ओडिशात मायनिंगे विशीं जावपी राष्ट्रीय परिशदेक वांटो घेतले. देखून हे ऑक्शन फुडें धुकल्ला. तशेंच 20 जानेराक आशिल्ली तांत्रीक पात्र बिडरांची घोशणाय आता 28 जानेराक दवरल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केरी पेडण्या पॅराग्लायडिंग करतना पडून पुण्याचे शिवानी दाबाळे हे पर्यटक सोंपले.
पर्यटका सयत पॅराग्लायडींग पायलट सुमन नेपालीकय मरण आयलें. ह्या प्रकरणात हायक अँड फ्लाय ह्या पॅराग्लायडींग कंपनीचो धनी शेखर रायजादाक मांद्रे पुलिसांनी अटक केल्या. 5 दिसांची पुलीस कस्टडी. परमिशन नासतना केरी पेडण्या पॅराग्लायडींग चलता म्हूण थळावे पिकार शेनवारा पॅराग्लायडींग करतना पडून पुण्याची शिवानी दाबाळे हे पर्यटक सोंपले. पॅराग्लायडींग पायलट सुमन नेपालीकूय मरण आयलें. थळावे म्हणटा कारवाय जावपाक जाय. पंचायतीन थाराव घेतलो तरी खंय पॅराग्लायडींग चलता. थळावे म्हणटा हो जागो पॅराग्लायडींगाक घातक. तो आम्ही ठराव धाडलेलो आमकां आमचे आमदार आहात तेंच्यांनी सांगलेले की हो ठराव तुम्ही धाडा म्हणून की आमकां केरी गांवान पॅराग्लायडींग नाका. तेचेर मिटींग घेतली. मिटींगेक आमी रेजोल्युशन घेतले की आमकां हो ठराव हे पॅराग्लायडींग नाका असो आमी ठराव धाडपाचो म्हणून. तो आमी धाडलो पूण तेचेर फुडली कारवाई कोणीच कितें करूंक ना. तर हेतून आमची चुकी कितें तेंची चुकी ती आतां आमकां कांय कळना. एक्चुअली खरं म्हणजे सांगपाचो म्हणजे हो जो स्पॉट आहा पळय हो स्पॉट एक्चुअली पॅराग्लायडिंगाचो स्पॉटूच न्हू. कित्याक तेजें कारण सांगता. हांगा जर समज चुकून सुद्दां जर सकयल कोण तरी पडलो जाल्यार तो मेळपाकूय डिफिकल्ट आसा. कडोच म्हणटात. पयलीं पासून हेका कडो म्हणटाले. समज गोरवां सुद्दां कोणाची पडली जाल्यार ती मेळत नासली पयलीं. हांगा गोरवां येतालीं तेन्ना. आतां अशी परिस्थिती जाल्या की हे जे पॅराग्लायडींग करता हे खंय तरी भितून लिगलूय करता इलिगल करता काय म्हाका खबर ना. पूण माझें इतलेंच म्हणणें आहा की हांगासर पॅराग्लायडींग करतना तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवंक जाय. एटलिस्ट गव्हर्मेंटाची सगळी फॉर्मेलिटी तरी करूंक जाय. कायदेशीर लायसन तरी काडून ते करूंक जाय न्ही. इतले मजगती पॅराग्लायडींग कंपनीचो धनियाक मांद्रे पुलिसांनी अटक केल्या. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्या मकबूल माळगीमनी. चोडणा मेगा प्रोजेक्ट येवचे न्ही म्हण थळाव्यांचे एक मत. आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेत मेगा प्रकल्पांक विरोध करपी थाराव पास केला. मजगती दिवाडे पर्यटन गांव करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक थळाव्यांचो विरोध. दर्जो काडून उडोवचो म्हण ग्रामसभेत थाराव. 12 फ्लॅटावर हावसिंग प्रकल्पांक पंचायतीन परवानगी दिवची न्हय म्हण थाराव. चोडणा मेगा प्रोजेक्ट येवचे न्ही म्हूण थळाव्यांचे एकमत. आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत मेगा प्रोजेक्टांक विरोध. It is also resolved that license, permissions, NOC for commercial, residential projects should not be issued by the Panchayat body unless the same have been discussed and approved by the Gram Sabha. अशें एक ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आसा ती आमी भायल्यान कोणाक दिवची न्हू. आनी तेंचे परमनंट तांच्यांनी रेजोल्युशन आमकां दिल्लें आसा. ते आमचे सगळे 9 मेंबरांनी इन्क्लुडींग मी दॅट इज सरपंच, डेप्युटी सरपंच. वी हॅव टेकन दॅट रेजोल्युशन. मजगती दिवाडे पर्यटन गांव करपाच्या सरकारच्या निर्णयाक थळाव्यांचो विरोध. दर्जो काडून उडोवचो म्हूण ग्रामसभेत थाराव. It is even before Piada being declared as a tourism village, tourists were coming, tourists are still coming, they will still continue because there is also a 5-star hotel here. As you said, there are, and I clearly mentioned there are some homestays over here. People can come over here, but we should, the moment you declare tourism, because I'll give you one example. इथिंग फडप्यान मानशेर आनी थिंगा टेक केल्ले कितें एज फिशींग स्पॉट. एवरीबडी फ्रॉम द वर्ल्ड कम्स ओवर देयर फिशींग. डू वी हॅव ए इन्फ्रास्ट्रक्चर थिंगासोर मागीर कोपसां जाता वाटेर. वाय डू वी गिव आवरसेल्फ आमी कित्याक तितून हात घालया आनी सांगया आमचे आज लास्ट म्हणून. लोलये ग्रामसभेक फिल्म सिटीक विरोध. हाजी पयलीं हांगा ठराव पास जाल्लो आसा की तो वाठार गांवची लोकांले गरजे खातीर आनीक ग्रेजिंग पर्पज बाकीचे असले विशया खातीर जे पंचायत राज एक्टाक आसा ताचे खातीर राखीव दवरचो म्हण. तो ड्राफ्ट म्हाका दिसता गांवच्या लोकांकय खबर ना, हांगची पंचायत मंडळाक खबर ना, इवन म्हाका दिसता कॉमनदाद कमिटी आनी मेंबरां तर अजिबात खबर ना की त्या ड्राफ्टाक कितें आसा तें. कित्याक हे आमी ऑलरेडी पळयलां की जुवारी जावं हांगा मोठे मोठे हो एक प्रोजेक्ट न्हू, हो एक मोठो स्कॅम चल्ला हांगा. आनी ह्या स्कॅमाक पुराय गव्हर्मेंट जबाबदार आहा. मागेल्या गव्हर्मेंटाक एक बरेपणान रिक्वेस्ट आसा की हे तुमी ताबडतोब तुमी स्क्रॅप करचें नाल्यार आमकां परत 2016 जशें आमी उठयले तशें आमकां परत उठचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुरगांव पोर्ट ऑथॉरिटीच्या गेट नंबर 9 जोडपी NH-17B वयलो 4 लेन लूप 2 रोड प्रोजेक्ट पुराय जाला. ह्या फ्लायओव्हर ब्रिजाचे उक्तावण 21 तारखेर केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीच्या हस्तुकी जातले. तशेंच शिपींग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हे वेळार हाजीर आसतलो. ह्या ओव्हरब्रिजाक लागून प्रदूषण बरेच कमी जातले अशें आमदार संकल्प आमोणकार उलयलो. सुंदर असो ब्रिज आतां इनॉग्रेट जाता 21 तारखेक. हो आमी म्हणटा हेजो सेकंड फेज हो
जो लूप 2 म्हणटा जो कनेक्टिव्हिटी आयज प्रॉब्लम आमकां मेजर प्रॉब्लम कितें आसलेलो मुर्मा गोवान जे आमी पळयताले MPT आसा आनी थंय ट्रान्सपोर्टेशन चलता तो मागीर बॉक्सायड जावं कोल जावं जिप्सम जावं वेरियस प्रॉडक्ट जे थंयसर येता आनी ते सगळे ट्रान्सपोर्ट जाता आनी ते ट्रान्सपोर्ट जातना ते आमचे कशें जाताले गेट नंबर 9 गेट नंबर 1 म्हणल्यार सिटीनसून म्हणल्यार वयताले म्हणल्यार आमकां म्हणल्यार मॅक्सिमम सगळो मुर्मा गोवा लागतालो म्हणल्यार देस्तरी कडसून तुका जेटी भाग बोगदा रुमडावाडा सड्या म्हणल्यार अशें आख्खे आमच्या मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीसून ते वयताले आनी तेज्या लागून डस्ट पोल्युशन हो खूब जातालो लोकांक खरेंच कितें म्हाका खबर आसा एक्सिडेंटूय खूब इश्यू जाताले दनपारच्या टायमार जेन्ना हे ट्रक वयताले स्कुलां सुट्टाली तेन्ना थंयसर लोकांक त्रास जाताले पेरंट्सांक त्रास ट्रका फाटल्यान रावलो काय धुल्लो तेंचेर आंगाचेर पडटालो अशे खुबशे विशय आसलेले आनी जे कितलींशीं वर्सां जाली हांव स्वताच झगडटालो आनी आयज गव्हर्मेंटाच्या आदारान म्हाका दिसता आयज आमी तो सोल्युशन एचीव केलेलो आसा आयज जो ब्रीज स्टार्ट जाला 21 तारखेक जेन्ना पब्लिकाक ओपन जातलो आनी ते इनॉग्रेशन करपाक आमचो स्वता देशाचो आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर नितीन गडकरी जी येता तशें शिपींग मिनिस्टर आमचे सोनूवाला जी येता तेजे बरोबर आमचो गोंयचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सो हे सगळे जाण हांगा आसतले कित्याक हेजो बेनिफीट फक्त मुर्मा गोवा न्हू हो आख्खो गोंयभर जातलो आनी हे जे ट्रान्सपोर्टेशन आयज सगळे बायपास जातले हेजे भितर लोकांक जे डस्ट पोल्युशन जाताले ते खंय तरी कमी जातले हांव म्हणना ते टोटल स्टॉप जातले बट खंय तरी ते कमी जातले घेऊया कमर्शियल ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस घराघरांनी पंचामृता कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक वास्को शालिमार एक्सप्रेसांतल्या 3 डब्यांच्या टॉयलेटींतल्यान सुमार 1 लाख रुपयाचो 228 लिटर गोंयचो सोरो धरलो हुबळीतल्या सिद्धारूड रेल्वे स्टेशनाचेर ही कारवाय कर्नाटक अबकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केली मात दुबावीत हाताक लागलो ना पुलीस सोदतात हुबळी हांगासरल्या सिद्धारूड या रेल्वे स्थानकात वास्को शालिमार या एक्सप्रेसांतल्या 3 डब्यात सुमारे 1 लाख रुपये किमतीचो 228 लिटर गोंयचो सोरो हो सापडलो आसात या प्रकरणातले जे संशयित आरोपी आसात ते फरार झाले आसात तेंचो शोध कर्नाटकचे अबकारी विभाग घेत आसात वास्को शालिमार या रेल्वेत 3 डब्यातल्या टॉयलेटात हो सोरो पिशवीत बांधून ठेयलो ही जी माहिती कर्नाटकाच्या अबकारी विभागाक मिळिल्ली त्यानुसार ही कारवाई कर्नाटकच्या अबकारी विभागान केल्ली आसात आणि जे फरार आसात संशयित तेंचो शोध सध्या सुरू आसा प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे अडवलपाल गांवांत फोमेंतोन बरो विकास केला मायनिंगाक लागून थळाव्या तरणाट्यांक रोजगार मेळटलो थळावे फोमेंतोचे उपकारी मायनिंगाक दिल्ले परवाने फाटी घेवचे म्हण फाटल्या ग्रामसभेत खंय थाराव हाडिल्लो थाराव फाटी घेवचो आनी मायनिंग सुरू करूंक परवानो दिवचो म्हण थळाव्यांची ग्रामसभेक गर्दी आणि सगळे जे आमचे पालीन डेव्हलपमेंट एम्प्लॉयमेंट मेन ते आमच्या गांवच्यांक दिवचे प्रथम फर्स्ट प्रायोरिटी म्हणटा ती दिवची आणि तसेच मायनिंग करतली अशी आमची आशा आसा आणि आता स्टार्ट जाल्लें आसा फुडें मायनिंग चलतली तशें जशें डेव्हलपमेंट जाय तशें मायनिंगेन कॉमेंटरेशन आमच्या गांवचे सगळे एम्प्लॉयमेंट लावचे ट्रकूय लावचे बसी लावचे बाकी अदर फॅसिलिटीज आसा डॉक्टर आसा मागीर जीम बी कितें कितें आसलें एक एज्युकेशन म्हणा हें स्पोर्ट्साचें म्हणा ते सगळें आमकां प्रोवायड करचें अशी म्हजी आशा आनी ते करतले की हेज्या पयलीं तेंच्यांनी केल्लें आसा हांव आमचे मायनिंग तेंचे आभार मानता तशें आमचे सगळे ग्रामस्थांचे आमचे पंचायतींचे आभार मानता की तेंच्यांनी आमकां बरो सपोर्ट दिला आनी मागता की हेज्या फुडें आनी कोणी असो मायनिंग ऑपोजिशन विशय आनी परत हाडचो न्हू तो मोठो मुद्दो आसलो कित्याक ह्या मुद्द्याचेर जेन्ना मायनिंग एनओसी दिल्ली त्या मुद्द्यासून आमच्या सारकेल्यांनी आपली गाडी कोणी सारके गेले कोणी भांगरा धरून रीण काढून गाडयो घेतल्यो सगळे घेतले आणि मध्येच कालच्या ग्रामसभेत कोणी तरी आम्ही मातशें आमच्या कामान म्हणजे मायनिंग डिपेंडंट नसल्या कारणान कोणी तरी एक ठराव घातलो त्यांच्या आणि सरपंच नासलो म्हणजे कोणाच्या रागान घातलो खबर ना की रिवोक करचे म्हणून आयज जो मोठो मुद्दो आसलो की रिवोक केले ती एनओसी फाटी घेवचो आणि तो आयज आमी पास करून घेतलेलो आसा की एनओसी रिवोक जावची ना
म्हजी गाडी खूब स्कुलाक चलताली पयलीं 2007 to 2018 आनी ती आमी भुरग्यां खातीर सांबाळून दवरलेली आनी आज खंय तरी ती गाडी ह्या भुरग्यांनी हे ग्रामस्थ आहा पंचायत आहा तेंच्यानी परत एकदां म्हाजी गाडी स्कुलांक फॉमेंतोच्या थ्रू परत स्टार्ट केल्ली आसा आनी तेजो लाभ बरोसो भुरग्यांक जाता सुशेगाद सकाळी पावतात आनी येता आसतना बरे टायमार ते घरा कडेन पावता बरी गोश्ट आसा अशेंच जावचें मायनिंगाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या गांवची आमच्या जे बेकार आहा भुरगे तेजे बरी उदरगत जावची आनी जातली उदरगत अशें दिसता म्हाका हितून कारण सगळ्यांक काम मेळोंक लागलेलें आसा मेन म्हटल्यार आनी सगळ्यांचे गाडी घेवन लोक बिजी जावंक सोदता आनी बरें जातलें गांवांत. लोकोत्सवाक पहिल्याच फावट हस्तकला खात्यान कुणबी स्टॉल घाला. ह्या स्टॉलांत कुणबी साडयो, वाले, शाली, माणे विकपा खातीर आसाच, मात त्याच वांगडा कुणबी कापड कशें करतात हाचे डेमॉन्स्ट्रेशनय हांगा जाता. तशेंच पळोवपाक आयिल्ल्या लोकांक ते स्वता करून लेगीत पळोवपाक मेकळीक आसा. लोकोत्सव पणजे चालू आसा तुमकां खबरूच आसतलें. तुमी चिंततले हो सेटअप कसलो जाल्यार ह्या जी कुणबी साडी म्हणून गोंयची फामाद साडी अशी वळखतात ती हांगासर ते लोक विणटात. आमच्या वांगडा आसा हँडीक्राफ्टा थ्रू जे लोक हांगासर ती करता. आमच्या वांगडा आहा दीपा नायक, ती आसा सद्या. म्हाका सांगा केन्नाच्यान करता तुमी? आमची स्टार्ट जाली 1.5 वर्स जाली. 6 म्हयने आमकां 1 वर्स आमकां ट्रेनिंग आसलें. आतां आमी प्रोडक्शन करता. तो एक कुणबी साडी करपाक कितलो टायम लागता तुमकां? एक कुणबी साडी करूंक 15 दीस वयतात. 15 दीस वता एक कुणबी साडी करूंक. कितली जाणां आसा तुमी हितून? आमची हितून आमी 15 जाण आसात. 15 जाण आसा. दिसाक कितले जाण काम करतात? 15 जाण काम करतात? ना, थोडी आपडे सकाळची येतात, थोडी सांजची येतात. 3 लूम आसात. हय 3 लूम आसा. आनी एक वार्फ आसा आमचो. वार्फ काडटात. सो ती 15 जाणां तुमी कंटिन्यू म्हयनोभर कितले शो तुमचे प्रोडक्शन जाता म्हयन्याक अशें? म्हयन्या म्हणल्यार आमची आतां 1004 शॉली जाता आनीक एक साडी म्हणल्यार कंप्लीट जाता आनी तितून आमी मदीं टॉवेल काडटात. टॉवेल आसता. ना तेच आमी पळयताले की पयलीं कुणबी म्हणटकीर फक्त साडयो आसताल्यो. तुमचे कडेन हांगा आयले जाल्यार म्हाका दिसता वेगवेगळे तशे वरायटीज. पयलीं आमकां स्टार्टिंगा आमकां टॉवेल दाखयले मातशें मोठी सुताचेर. टॉवेल ट्रेनिंगा आमकां टॉवेल शिकोवपाक दाखयले कशें करपाचें. आमी टॉवेल केले. टॉवेल करून जाता मागीर बारीक शॉलाची तें मातशी बारीक सूत आसता तें बारीक सुताचें टॉवेल आमकां शॉल दाखयले. शॉल आमचे मातशें हातीन जाता म्हणटरी मागीर आमकां साडयेची दाखयली. तुमकां जे हे सगळे रॉ मटेरियल जे लागता ते कोण? ते आमकां डिपार्टमेंटान दिल्ले. डिपार्टमेंटा कडल्यान येता. सो फायदो जाता कारण आमी म्हणटा की कुणबी पयलीं लोक विसरले. आतां खंय तरी परत लोक कुणबी कडेन वळपाक लागल्या. हय सर. आनी तें कितें सर हें प्युअर कॉटन आसता न्ही सूत आनी आमी हातीन करता म्हणटरी आमकां टायम वयता आनी चड मेहनत आसता न्ही. ते थोडी कितें घेता तें कितें म्हणटा तें म्हारग अशें म्हणून. पूण जें करता तांकां एफोर्ड करता तांकांच खबर आसा न्ही सर हें म्हारग आसा हय तें. आमची 5-6 सेंटर आसा शिरोडा. ते 6 सेंटरां आमची प्रोडक्शन लोकोत्सवा जशीं एक्झिबिशनां आमची शिरोडाक एक्झिबिशन जाता चवथी कडेन मागीर आनी तेन्ना आमी बसतात. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.